आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। ज्योतिर्मय गोवान 10वी आणि 12वीच्या गुणेस्त भुरग्यांचो भोवमान केलो। कार्यावळ पणजे जाली। ही जी तुमकां जे सत्कार करून जे तुमकां जे सन्मान केला तुमकां चिन्ह दिला तेजेर तुमी भरपूर हें करपाक जाय आनी फुडें वचपाचो प्रयत्न करपाक जाय। आज म्हाका दिसता हिंदुस्थानाक टॅक्नॉलॉजी खूब मुखार सरलेली आहा, तेजे भितरय तुमी लक्ष घालपाक जाय की आमी कशे फुडें वचूंक शकतले। हर एक त्याक चॅलेंज आहा। आज जो 10वी आणि 12वीचो जो सन्मान जाला तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता, तशेंच पालकांचे अभिनंदन करता। त्यांच्या शिवाय तुम्ही जाऊ शकले आणि त्याच्या शिवाय तुम्ही जाऊ शकले अशा, कारण पालकांनी सपोर्ट तसो दिला म्हणूनच ती तितली मुखार सरलेली आणि फुल एज्युकेशन जाय प्रमाणे फुल हायली एज्युकेटेड जाय प्रमाणे पालकांनी त्यांचा सपोर्ट करचो, त्यांना मुखार वचचें। आमचो भुरगो समज मुखार वयतलो जाल्यार शिक्षण हे म्हत्वाचें। शिक्षणा शिवाय मुखार वचूंक शकना आणि शिक्षण म्हणटी श्रीमंती आणि ती हर एक भुरग्याने लक्षात घेवपाक जाय की आपण कितें तरी शिकतलो। वाळपय नगरपालिका वाठारांतले गटारांची सामकीच दशा जाल्या। लादयो मोडल्यात, गटारां उक्ती पडल्यात। जावंक शकता म्हणजे हांगा आमच्या हितून अशें गोंयांतूच न्हू पण आमच्या देशांत सुद्धा अशें आहा की पयलीं अभ्यास घडोवंक जाय, तेज्या पयलीं कोणाक अक्कल येना। ते अभ्यास घडटकूच कितें तरी जातकूच कोण भितून पडटकूच तांकां ते तकलेन येता, तेज्या पयलीं तांकां कांय कळना काय। म्हाका दिसता ते तेकाच कित्याक तरी रावल्या, कितें घडटलें काय कितें जातलें अजून तांचे दोळे उखडोंक ना। मागीर कितें पडटकूच मागीर कितें जातकूच ते येतले आनी तेन्ना सारकें करतले। तेज्या पयलीं म्हाका दिसना कितें हांगा जाय, पूण हांव मागता तेजे बेगीच्या बेगीन करून घेवचें म्हणून। गोंय मनीसबळ विकास महामंडळाच्या फोंडेच्या फाट्यान फोंडे कदंबा बस स्टँड, राजीव कला मंदिर, आयडी हॉस्पिटल आणि बाकीचो वाठार नितळ केलो। आयज आमी गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान एक अशें अभियान केला की आमचो गोंय आणि आमची भारत हो रोग मुक्त करचो आणि कचरो मुक्त करचो। ताका लागून हांव सगळ्या म्हाज्या भावांक आणि भावंडांक एक मेसेज दिवपाक पळयता की तुम्ही सुद्धा आमकां हातभार लावचो, आमकां सपोर्ट करचो आणि तुम्ही आपल्या घराच्या आसपास या आपल्या गावात या आपल्या शहरात जो कचरो आसा तो तुम्ही लागी करून जाळून उडोवचो या डिस्पोज करचो। तेन्नाच आमचे गोंय किंवा आमची इंडिया रोगमुक्त जातली। बानोड्या गावणेचे महात्मा गांधी सेंटेनरी स्कुलाक 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंतीचे दिसा 50 वर्सां पुराय जाली। ते निमतान आदले विद्यार्थी, व्यवस्थापन, शिक्षक आणि पीटीएन मेळून भांगरा महोत्सवी सुवाळो घडोवन हाडलो। थळावो आमदार PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार मुखेल सोयरो आशिल्लो। सुवाळ्यात आदल्या शिक्षकांचो भोवमान जालो। व्याख्यातो आणि कोंकणी लेखक भूषण भावेन बीज भाशण केले। सुवाळ्याक संस्थेचो अध्यक्ष संदीप निगळे, मुख्याध्यापिका सेलिना रॉड्रिक्स, सरपंच अजय नायक, पीटीएचो अध्यक्ष कालिदास नायक, पंच आणि झेडपी आशिल्ली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। FC गोवा आणि चेन्नईन FCची ISLात रायवलरीज ह्या इतिहासाचो 5वो अध्याय शेनवारा चेन्नईत। कोच लोबेरा म्हणटा FC गोवा अटॅकिंग खेळानूच जिखूक यत्न करतले। दुसरे वाटेन जॉन ग्रेगरीचो 4थे ISLाचो वस्ताद चेन्नईन। डिफेन्स आनी ऑर्गनायझेशन बरें म्हूण पोरू FC गोवाक सेमीत मारून मुखार फायनल जिखपा मेरेन तांणी मजल मारली। आता लोबेरा चेन्नईना आड कसली स्ट्रॅटेजी करता ताचेर सगळ्यांची नजर। हे बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।